एके वटेन सरकार जंय डेंगू टाळपा खातीर एडवायझरी काडटा थंय दुसरे सुवातेर सरकाराच्याच खात्यान डेंगूच्यो केसी वाडटना दिसल्यो. पोरूं कला आनी संस्कृती संचालनालया भायर स्क्रॅप म्हूण दवरिल्ल्यो एसी डेंगू जळारींच्या ब्रिडींग खातीर कारण ठरतात. आयच्या दिसा आमी पळयता की आर्ट एंड कल्चराचे जे कॅन्टीन आसा ते कॅन्टीन बंद आसा. आमी विचारपूस केली तेन्ना कळ्ळें की जी कोण कॅन्टीन चलयता तांकां डेंगू जाला. आनी म्हाका दिसता बेगीनच्या बेगीन जे डिपार्टमेंट आसा आर्ट एंड कल्चर तेंच्यांनी एक्शन घेवन हो जो हांगासर एसी अशा तरेन जे स्क्रॅप एसी हांगा उरतात तितून उदक पावसा दिसांनी भरतात आनी ज्यो ब्रिडींग जाता जळारी तेजे लागून लोकांक डेंगू जाता आनी फुडें जावपाकूय शकता. खूब धोको आसा. ह्या एसींचो जो टेंडर खंय जावपाचो आसा फुडल्या 1-4-5 दिसांनी तो जावन जे हे एसी आसा ते हांगासरले क्लियर जातले. पूण चिंतपा सारकी गजाल आसा की सरकाराचेच एक डिपार्टमेंट एडवायझरी काडटा की उदक जमपाक दिवं नाका, डेंगू मलेरियाच्यो ज्यो जळारी आसा त्यो ब्रिडींग जातल्यो. आनी दुसरे वटेन आमी पळयता की सरकाराच्याच एक डिपार्टमेंटान अशा तरेची कामां जाता जाल्यार हेका कारणीभूत कोण? ह्या विशयाचेर जेन्ना आमी DHSची जी डॉक्टर आसा डॉक्टर कल्पना महात्मे तांचे कडेन आमी ह्या विशयाचेर उलोवप केलें तेन्ना तांचे कडल्यान आमकां थोडी जी म्हायती कितें आसा ती ह्या विशयाचेर आमकां मेळ्ळ्या ती आमी आयकुयात. Once we got a positive case there, so थंय आमकां ब्रिडींग मेळ्ळें ते एसीच्या वयर कितें कवरांचेर. सो देन वी हॅव गिवन देम नोटीस एंड टोल्ड देम नोटीस इन द सेन्स वी हॅव रिटन टू देम टू टोल्ड देम टू डिस्पोज ऑफ बट देर प्रोसिजर इज स्टील ऑन. सो ताणी आमचे कडेन टायम मागला बट देन टील देन वी हॅव टू टेक सम एक्शन बिकॉज ऑफ द रेन्स. सो आमी तांकां सांगलां ताजेर हें घाला म्हणून कवर दॅट अप वीथ आयदर टार्पोलीन ऑर प्लास्टीक. But then again we realized during our cross checking in that plastic there were depression and there was bleeding. So आता आमी तांकां सांगलां कितें म्हणून दर आठवड्यान तांचो सेक्युरिटी गार्ड किंवा तांचो एक मनीस ते फाफुडटलो when our person is standing there who will monitor this so that we don't get cases in that area. स्टुडंटा खातीर आर्ट एंड कल्चर पाट्या वयल्यान साहिल मांद्रेकर वांगडा हांव स्वप्नील तारी.